नमस्कार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कोलवार जेलीन परतून एक फावट गांजा कांड. कैद्यांक गांजा पुरवण करपी सुरक्षा रक्षकाक धरलो रंगे हात. IRB पुलिसाची कारवाय. दोन वेगवेगळ्या अपघातांत चौगांक आयले मरण. हडफड्या कार अपघातांत 3 जाणांक जाल्यार गिरी जाल्ल्या अपघातांत एकलो सोंपलो. एकतीस डिसेंबराक वागातोर जावचो ना सनबर्न. मुख्यमंत्र्यान दिला आश्वासन. सांगता शिवोलचे आमदार ढिलायला लोबो. जांकां शिकपाक जाय त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक दितले संस्कृताचे धडे. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा. दक्षिण गोंयच्यान काँग्रेसीचे तिकेटीचेर लढयतलो लोकसभेची वेंचणूक. तिकेटी खातीर पक्ष श्रेश्ठीं कडेन वचपाची ना गरज म्हणटा एल्विस गोम्स. बोंडवाल तळे आटोवपा फाटल्यान आसा कट कारस्थान. थळाव्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव. थळावो आमदार रुडॉल्फाचो आरोप. आता खबरो विस्तारांत. कोलवार जेलीन परतून एक फावट गांजा कांड जाला. कोलवार जेलीच्या सुरक्षा रक्षकाक कैद्यांक गांजा सप्लाय करतना रंगे हात धरलो. पळोवया नेमके कितें घडलें. कोलवाळ जेलीन गांजो, मोबायल, सिगारेट मेळपाचे प्रकार कांय नवे नात. कैद्यांक सर्रास ह्यो गजाली सामक्यो सोंपेपणान मेळटात. आता त्यो कश्यो मेळटात, त्यो तांकां कोण दिता हाची जाप शेनवारा परतून मेळ्ळी. कोलवाळ जेलींतल्यान एका सुरक्षा रक्षकाक IRB पुलिसान जेलीन गांजा व्हरतना रंगे हात धरलो. हो सुरक्षा रक्षक बुटाच्या सोलांतल्यान गांजा घेवन वतालो. कोलवाळ जेलींत कैद्यांची चेन चल्ल्या हे ताचेच आनीक एक उदाहरण. ही पहिलीच घडणूक न्ही. हे जेलींतल्यान गँगाय ऑपरेट जातात आनी भितर गँग वॉरय जातात इतले भयंकर कारभार थंय चल्ल्यात. कोलवाळ जेल म्हळ्यार सद्याक सरकाराचे गृह खाते आनी जेल प्रशासनाच्या अपेसाचे प्रतीक ठरला अशें आमच्यान म्हणूं येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रस्ते अपघातांचो आंकडो दिसान दीस वाडतूच आसा. फाटल्या 12 वरांत 2 वेगवेगळ्या अपघातांत चौगांक मरण आयला. हडफड्या जाल्ल्या अपघातांत 3 जाणांक जाल्यार गिरी म्हापशा जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडलो. गोंयांत रस्ते अपघात वाडतूच आसात. हडफड्यात 2 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 3 जाणांक मरण आयले. 3 पर्यटक रस्तो हुपून आपल्या गाडये कडेन वताले. इतल्यान वेगान येवपी दुसऱ्या गाडयेन तांकां नेटाचो धपको दिलो आनी गाडी नाल्यांत वचून पडली. त्या दोगांकूय जाग्यारूच मरण आयले आनी एकल्याचेर उपचार सुरू आसा. जाल्यार पोलो कार चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली. हॉस्पिटलांत भरती केल्या उपरांत ताका मरण आयले. तशेंच गिरी म्हापशा ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी आत्ताक सोंपलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वागातोरा 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचो ना. मुख्यमंत्र्यान तशें आश्वासन दिलां अशें शिवोलचे आमदार ढिलायला लोबो सांगता. 31 डिसेंबर ही तारीख योग्य न्हय. थळाव्या लोकांच्या मागणी प्रमाण ही तारीख बदलची म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन तांणी मागणी केल्ली. कांय दीस आदी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सनबर्न रातच्या 8 वरां उपरांत बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो अशें म्हटिल्ले. आता शिवोलेचे आमदार ढिलायला लोबो म्हणटा 31 डिसेंबर ही तारीख सनबर्न करपा खातीर योग्य न्ही. कारण 31 डिसेंबराच्या मध्यान राती लोक प्रार्थने खातीर चर्चीन वता. ताका लागून समस्या निर्माण जाता. देखून आमदारान ही तारीख बदलची म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली. ते प्रमाण 31 डिसेंबराक जावपी सनबर्न आता जावचो ना तशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला अशें आमदार ढिलायला लोबो उलयली. Sunburn should happen only in Anjuna Vagatar Shapur. I think an ample place of
of Comunidad, and all local population, whoever is there, inconvenience जाता, but जे आमचे businessmen are, local businessmen are, they benefit out of it. Right from a motorcycle pilot to rickshaw to a taxi walo, or आमचो rent a car, rent a bike, धाकटुले शॉपकार, दुकान जे घालून कोण बसला भाजी विकता, कोण ऑमलेट रोस विकता, सगळे जाण बेनिफिट. न्यू इयरा दिसा फिजिबल सर, न्यू इयरा दिसा न्यू इयराक बसून गव्हर्मेंट जर तर एलाव करता जाल्यार इट शूड बी टायम कन्स्ट्रेंट. म्हणजे सनबर्न स्टार्ट जालो 3 जाल्यार 8 बसून सोंपपाक जाय. सनबर्न वर्साच्या वर्सा आमच्या अंजुना म्हाका तर ह्या एरियान 28, 29, 30th जाता. सो आय थिंक दीस इयर 31stूय तेणी डिक्लेअर कितें केल्लें तेंच्या ऑफिशियल वेबसायटीचेर. सो आय ओनली वॉन्ट टू टेल की आमी ऑल माय अंजुनकार्स स्पेशली फ्रॉम दॅट एरिया अंजुना वागातर कांयसो की 31स्टार आमी CMाक ऑलरेडी रिक्वेस्ट करून ताका सांगलेलें आहा आनी CM हॅज अश्युअर्ड की 31स्टार सनबर्न आसचें ना म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल ते 10 सोंपता, तेज्या उपरांत मागीर 2-3 वरां लागतात ते क्रावडांतल्यान ती ट्रॅफिक. इट इज अ टोटल ट्रॅफिक मेस. आनी 31st आमचे क्रिस्तांव भाव सगळे मिडनायट मिसाक वयतात. सो इट विल बी अ टोटल किओस. आफ्टर दॅट बिसायड्स दॅट आमचे थंयसर कितलेच रेस्टॉरंट्स आहात, हॉटेल्स आहात, धाकटी शेकां आहात. 31st नायट इज अ नायट फॉर देम टू हॅव सम बिजनस. आनी लोक हे गर्देन 10-11-12 पासून उरतले जाल्यार आमच्या शेकांक कोणें बिजनस मेळटले. सो किपींग ऑल दीस इन मायंड आय हॅव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल CM and he has already assured me की 31स्टार हे सनबर्न आमच्या वागातार एरियात जावचें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान संतोष गोवेकार. ज्यो शाळा संस्कृत शिक्षकांची मागणी करतल्यो तांकां संस्कृत शिक्षक उपलब्ध करून दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सांखळे आयोजीत सामुहीक गिता पठण कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. इंग्लीश, हिंदी आणि मराठी वांगडाच संस्कृत भाशेकूय प्रोत्साहन दिवपाचो आमचो उद्देश आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. ज्या हायस्कुलात आमी म्हणटा की 10 भुरग्याच्या वयर जी भुरगीं संस्कृत शिकपाक सोदता त्या सगळ्या त्या भुरग्यां खातीर आमी स्कुलात कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टिचर व त्या स्कुलात दिता, जेणे करून जी भुरगीं शिकोंक सोदता ती संस्कृत भाशे पासून वंचीत उरची न्ही. हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लीश ह्या भाशे बरोबर संस्कृत भाशाय शिकप ही गरजेची आसा. आतापर्यंत जवळपास 20 ते 22 स्कुलांनी आमी संस्कृत टिचर व कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर संस्कृत टीचर दिला. आणि इन फ्युचर सुद्धा जी हायस्कुलां की आमच्या कडेन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्या कडेन संस्कृत टिचरा खातीर मागणी करतले त्या सगळ्या हायस्कुलांक संस्कृत टीचर दिवपा खातीर आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आणि राज्य भाषा संचालनालय सातत्यान तयार आसा. आमी राज्य भाषा संचालनालयाच्या वतीन आमची मराठी, कोंकणी, संस्कृत ह्या वेगवेगळ्या भाशांक परत एकदा आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करपा खातीर सातत्यान सदोदीत सहकार्य करीत आयिल्ले आसा. दुसरे वटेन गीता पठणा सारकिल्यो कार्यावळी शाळांनी जावच्यो अशें कुडचडेचो आमदार आनी आदलो मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. पळयात. प्रोग्राम केलो आणि भुरग्यांमध्ये भगवत गीताचो जो भाशण आशिल्लें तांकां समजून दिलें की आज जर भगवत गीता डेली वाचली जाल्यार तेंचे मनान प्रयोग जावन तेंच्या अभ्यासानूय बरें फरक पडटा. अशा भुरग्याच्या मतीन खूब भुरगीं आसली, 4000 भुरगीं आशिल्लीं. मे बी असो कार्यक्रम स्कुलांनी घेवन फुडें जसो विचार आसा तो फुडें विचार बरे भशेन करून वचचो असो हो एक कार्यक्रम फुडें व्हरून दिवचो अशी विनंती केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान आपली इत्सा दाखयला. हांव लोकां भितर वावुरतां आनी तिकेटीचेर दावो करपाक म्हाका लोकांनीच फुडें काडला. तिकेटी खातीर म्हाका पक्ष श्रेश्ठी कडेन वचपाची कसलीच गरज ना. लोकूच म्हज्या नांवाची वळणी काँग्रेसी कडेन लायतले अशें एल्विस म्हणटा. ना गिरीश कितें म्हणटा, काम चालू कोणा खातीर काम चालू केला म्हणटा. पार्टी खातीर
he has shown his interest. दिस इज नथिंग न्यू. हांवें हाज्या पयलीं खूब फावटी सांगलां तुमचे जे फ्रेंड्स कलिग्स आसा मिडिया भितर तांकां सांगलां की आय एम ऑल्सो वन अमंग द कंटेंडर्स म्हणून. ओके, एंड दॅट स्टील स्टँड्स. आय हॅव नॉट चेंज माय स्टान्स की आय एम नॉट अ कंटेंडर. आय एम अ कंटेंडर टुडे. आनी सगळ्यांक खबर आहा कोण कोण कंटेंडर आसा. सिटींग MP आसा आनी बाकी खूब आसा. नाव द प्रायमरी ऑब्जेक्टीव इज टू फर्स्ट सी दॅट अ पार्टी इज स्ट्रेंथन. ओके, पार्टी स्ट्रेंथ मेळपाची आज गरज आसा बिकॉज वी आर फेसिंग अ सेकंड राउंड ऑफ डिफेक्शन वीच हॅव हॅपन. सो टेकिंग ऑल दीज फॅक्टर्स इन टू कन्सिडरेशन आय बेसिकली बिलीव इन स्ट्रॅटेजायझींग सो दॅट द पार्टी विन्स. नाव कॅन्डिडेट कोण आसतलो आतांच तुमकां सांगलां ऑब्झर्वरान कॅन्डिडेट वील बी द पार्टी प्रेरोगेटीव whom to declare and whom not to declare. But that doesn't stop me from saying that yes, I am a contender in the race for the Congress. I am with the people. I am with the people. काल सी आता कितें आसता मियरली बिकॉज एक इलेक्शन लागीं पावलां आनी अप्रोचिंग इलेक्शनाक लागून हांव हे कॅन्डिडेचरा खातीर हांव ते लोकां मदीं वयता दॅट इज यू फॉरगेट दॅट इज नॉट एट ऑल. आय बीन देर. काल सुद्दां हांव काणकोणा म्हाका लोकांक आपयल्लो ते फिल्म सिटीक लागून. I made it clear that whatever Gram Sabha has decided has to be supreme. The people ask my guidance also. That they believe that I can give them advice, suggest to them properly. So तातूंत भितर जर एक पॉलिटिकल डेरिवेटिव्ह म्हणून जर लोक म्हाका पळयता दॅट आय एम स्ट्रॉंग कुड बी अ स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट फॉर द काँग्रेस. सो बी इट. वॉट इज रॉंग इन दॅट? मायनॉरिटीज हॅव प्लेड अ बिग रोल, हिस्टॉरिक रोल, and everybody is aware in the journey of the Congress party and still it continues. That doesn't mean a majority community is not there. Now see, you have to take into account that majority community also has got fed up with the present dispensation. त्यांची 12 वर्सां जाली आनी जे राज्य चलता आतां राजकारण चलता आनी राज्य चलयता ज्या भाशेन ते चलयता people are not getting the benefit. So people approach people when they share with me. आतां हांवें तुका जॉब स्कॅमाचो तो इश्यू आयला म्हणून सांगला. Who gives us this knowledge? It is the people. The people tell us की बाबा अशें झाला पळया मरे मातशें. So they have a faith in us and we are trying to translate that faith of the people by going into a direct action against the government. So that is our role. So in the process of this role करता जर लोक आमकां पळयतात that you are a good candidate material, I accept that the people should decide that people's opinion आसा. I am ready to accept that. तुम्ही सेंट्रल लिडरा कडेन बी उलयल्यात टॉप हेच्याकडे I believe one principle, एक ज्युडिशियल प्रिन्सिपल जो आसा, नो मॅन शॅल एस्पॉज हिज ओन कॉज ऑर जज हिज ओन कॉज. हांव तितूंतलो. हांव म्हजे खातीर म्हाका दिरे म्हणपाचें हितून भानगडेन पडचो ना. ज्या दिसाक तांकां कळटलें की लोकांचो ओपिनियन कितें आसा आनी इफ दे गो बाय पब्लीक ओपिनियन देन आय स्टँड अ व्हेरी स्ट्रॉंग चान्स. बोंडवाल तळे आटोवपा फाटल्यान कटक कारस्थान आसा हे तळावो आमदार आनी कोमुंदाद मान्य करता. तळे आटोवपान कांय थळाव्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. सगळे तपशील पुलिसां मुखार दवरल्यात तांणी फुडली कारवाय करची अशें तांचें म्हणणें. गोमंतक टीव्हीन हो विशय लावन धरला. बोंडवाल तळ्याचो विशय पयलीं हाताळटना कांय टेनंटांनी मिडियाक आडखळ हाडिल्ली. ते उपरांत पंचायतीचे पोवणे वेळार तळ्यान शेत रोयिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. तळ्याक पर्यावरण खात्यान वेटलँड म्हणून अधिसूचित केला. जैव विविधताय राखून दवरपा खातीर तळ्या भोंवतणचो 200 मीटर वाठार बफर झोन म्हणून जाहीर केला. ही जैव विविधताय नष्ट करपाक कोण उठला काय असो प्रश्न पडला. तुम्ही आता पळयला आमचे बोंडवलीक पयले कशें आसले आनी आतां कितें जालां ती थिंगासर न्हू हिंगासर सारके क्रायम जाल्ली आहा कळ्ळें न्हू. आनीक आमचे बोंडूचे थंय सदांच भरलेले आसताले. आतां ताका इंटरफेर जावपाक फकत WRD आनी कोमिदादीकूच रायट आहा. हें विदावट तेंचे नॉलेजीक विदावट देर नॉलेज हिंगासर कोण तरी मनशांनी हिंगासर ते ओपन केले कळ्ळें न्हू. ती आमची पळय गेट पळय आहा ती गेटीक जागो आहा पोंच्यानल्यान वचपाक आनी वयल्यान तर एक रॉड घालीत न्हू ती गेट घुंवडावपाक तशें करूंक जाता. कितें तरी हे 2 भाशेन तेणी केलेलें आहा कळ्ळें. आनी हें करून तेणें उदीक हे पावसाची तेणी पावस पडटालो न्हू पावसाचो तेणी एडवांटेज घेवन तेणी हें चालूच धरलें उदीक म्हणजे ताकी बरोवंकूच दिवंक ना. आनी हें म्हाका दिसता नायट टायम ते करताले कित्याक म्हाका त्या दिसा हांव गेल्लो थिंगासर त्या टायमार म्हाका थिंगा जाणटे सांगताले की रातचे चालू जाताले. आदले दिसा पासूनय तेणी उदीक सोडलां. आदले दिसा आमी गेलेले तेच्या आदले दिसा पासून तेणी उदीक सोडलां म्हूण सांगताले. आनी तेणी म्हाका ते मार्की दायले उदकाचे आनी सारकी क्लियर गमता की तेंचें उदीक चालूच आसलें म्हणून. हे बरें व्हडलें ऑफेन्स जावन आसा. व्हडली कॉन्स्पायरसी कळ्ळें न्हू. आतां आमी पुलिसीकी गमयला.
हे विशीं थळावो आमदार रुदाल फर्नांडिसाक विचारल्यार ताणें टेनंटाचेर बोट दवरलां. थंयसर अतिक्रमणां जाल्यात आनी उदक आडोवन दवरपाक बांदिल्ल्या उताराचेर घरां बांदल्यात. ह्या आदी बफर झोनांत बिल्डर लॉबी घुसपाचो यत्न जाला. तशेंच हे सुवातेर कोयर आनी मेल्लीं जनावरां उडोवन तळें दुशीत करपाचो यत्न जाला अशें रुदॉल्फ सांगता. ही सुवात कोमुनिदादीच्या मालकीची, देखून ह्या कृत्याचेर तांच्यांनी कारवाय करची. हांवूय पुलिशेक मेळटलो आनी हाचेर फाटपुरवण करतलो अशेंय ताचें म्हणणें. आणि एक म्हणटा ते बफर झोनान खंय तरी बिल्डर लॉबी हाडपाचो कितें यत्न बित्न चलता म्हणून अशें आयकूंक येता. पळय आनी एक पाट न्हू हांव एक पाट गेल्लो थिंगासर असोच प्रेसाकूच घेवन गेल्लो आनी थिंगासर एकलो आतां म्हाका उगडास सांगो कोण तरी एकलो बिल्डर थिंगासर ताणें प्लॉट करपाक केल्ले. थिंगासर वचून आमी ताका स्टॉप केल्लो कळ्ळें न्हू. आनी आमकां नाका ती एरियेन कितें येयलेली कित्याक फाल्यां तर थिंगा घरां येयलीं तेंची फसां बाबा ते उदकान वयलेली. तेज्या आदी अशेंच थिंगासर गार्बेज उडयताले आमच्या टायमार. सगळी घाण हाडून उडयताले आनी एनिमल्स हाडटाले मेलेलीं थिंगा उडयताली आनी तेजें तेल न्हू पावसान सगळें तेंचें तेल ते उदकान देंवताले. आनी आदी आमी नांव वयताले न्हू तेन्ना तें तेल आमकां तें तेल लागतालें आनी गाय पडटाले लोकांक. तेन्ना आमी तें बंद केल्लें आमच्या टायमार कळ्ळें न्हू. आनी अशें थिंगासर आमकां ते लेखीक कितेंच इफेक्ट जातले तसलें आमकां थिंगा येयलेलें नाका. जर तूं कितें कन्स्ट्रक्शन जाय जाल्यार आमी बंद करतले. म्हाजे सायडीच्यान तरी हांव बंद करून उडयतलो आनी पंचायत सायडीच्यान मात तेणी हें बंद करपा आनी थिंगा परमिशन कोणाकूच दिवपाक ना. तळें आटप ही सैमीक आपत्ती न्हय. नियोजीत कट रचून ल्हव हें उदक सोडलां. धबक्याक हें उदक सोडल्यार हें प्रकरण उक्ताडार येता आशिल्लें. टेनंटाक तळ्यार दावो करपाचो आसा जाल्यार तांणी रीतसर कोर्टान वचचें अशें सांताक्रूज कोमुनिदादीचो अध्यक्ष जुजे विन्संट फर्नांडीस सांगता. पळयात ताचें म्हणणें. एक्चुअली आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेन केलेले आहा आनी सेक्टन डिपार्टमेंटाक आमी आमचे लेटर दिलेले आहा विथ पुलीस कंप्लेन लायक वेस्ट मॅनेजमेंट डिजास्टर्स मागीर वॉटर रिसोर्स मागीर वेटलँड ऑथॉरिटीज आनी सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीज कितें. आनी आयज म्हाका 4 पुलिशेन आपयलेलो आहा फुडें ते म्हाका फुडें क्वेश्चन करतले. आमी इनवॉल्व जातले कितें आनी प्लस ते प्लेसीचेर स्टे ऑर्डर आहा कितें. आनी स्टे ऑर्डर आसतना पासून रिक्वेस्ट करून कोमुनिदादीन स्पेशली आमचो स्पेशल एटॉर्नी पिटर कितें गोसाल्वीस कितें हाडून कोर्टा कडेन हाय कोर्टा कडेन हाडून तो वाल घातलेलो. त्या आदी नॉर्सां उदीक बेश्टें वयतालें कितें. आतां थिंगासर कोणाच्यानूय देवंक जायना कोणाच्यानूय वचोंक जायना आनी कोण थिंगासर टेनंट ना एक्सेप्ट कोमुनिदाद ऑफ कालापूर. गोमंतक टीव्ही खातीर कालापूरच्यान समीप नार्वेकार. वादग्रस्त बंगल्या उपरांत पोरण्या गोंया युनेस्को दायज स्थळांत आतां रिसॉर्ट आनी हेर प्रकल्प येवपाचे आसात. जर हे दायज स्थळ राखून दवरतले आसत जाल्यार पोरण्या गोंयाक मास्टर प्लॅन गरजेचो. सरकारान येता त्या जानेरान मास्टर प्लॅनाची प्रक्रिया सुरू करची आनी 2024च्या एक्सपोजिशनांत तो तयार करचो. जर जानेरान ताची प्रक्रिया सुरू जावंक ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन समितीच्या वांगड्यांनी दिल्या. आसा जाल्यार थंयसर आयज पर्यंत मास्टर प्लॅन जावना. दुसरें म्हळ्यार रिजनल प्लॅनाचेर 300 मिटर्स जो बफर झोन आसा प्रोटेक्टेड एंड रेग्युलेटेड 1 आनी 2 तोवूय बी रिजनल प्लॅनाचेर टील डेट डिमार्केट करूना. म्हणटच आमचो सरकारा लागीं डिमांड आसा की येता तें एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियराचें 2024 हे येवचे आदी हो मास्टर प्लॅन तयार करचो. आयज तुमी जाणा थंयसर रेसॉर्ट लॅटरायट रेसॉर्ट म्हणून एक IPP अंडर प्रोजेक्ट हाडला. तेजे उपरांत हेलिपॅड आसा थंयसर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडला. मागीर हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर म्हणून एक प्लॅनिंग केला. त्या भायर थिंगा बंगलो आसा आनी जायतीं कमर्शियल इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां आख्या रावंडाक आहा. जरी तर हे भाशेन कन्स्ट्रक्शनां प्रोटेक्टेड एरियान करीत रावले जाल्यार फाल्यां गोंयच्या साहेबाचें फेस्त वो एक्सपोजिशन करपाक थंयसर आनीक लुगार उरचो ना. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की ही युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट इतली इम्पॉर्टंट संवसाराची सायट आयज आमी जी सरावंडींग जमीन आसा ती सांबाळून
प्रोटेक्ट करून जरी तर इल्लिगल डेव्हलपमेंटाक जरी तर हे भाशेन एलाव केली जाल्यार हे ओल्ड गोवा चालवार जावचें ना. शिंदळकी वेवसाया खातीर तस्करी केल्ले चलयांक परत नव्या जिविताची सुरवात करून दिवपा खातीर काम करपी गोंयचे अर्ज संस्थे खातीर एक अभिमानाची गजाल. 27 आनी 28 नोव्हेंबराक ताशकंदान जाल्ले आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत गोंयच्या अर्ज संस्थेच्या कामाची तोखणाय करतना तांच्या सुचोवण्यांची दखलूय घेतल्या. गोंयांतली अर्ज ही संस्था शिंदळकी वेवसायांत घुसपल्ल्या चलयांक परत मार्गार हाडपा खातीर मोठें काम करता. ह्या चलयांक खुबशे फावट फटोवन शिंदळकी वेवसायांत धुकलतात. चलयांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी जाता. शिंदळकी वेवसायांतल्या चलयांच्या तस्करीचेर आंतरराष्ट्रीय परिशद हालींच 27 आनी 28 नोव्हेंबराक ताशकंदात जाली. ह्या वेळार भारताचे प्रतिनिधित्व करपी ISS अधिकारी आनी NDRFचे आदले DGP डॉक्टर PM नायर हांणी अर्ज संस्थेचे काम ह्या परिशदेत सादर केले. ह्या वेळार तांणी अर्ज संस्थेन केल्ल्यो सुचोवण्यो मांडल्यो. ह्या वेळार अर्ज संस्थेची आनी तांच्या कार्याची तोखणाय जाली. 27 और 28 को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ताशकंद में, है ना, जहाँ पे इंटरपोल, FBI, US की डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, EU की डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, UN की एजेंसियाँ और UNODC वगैरह लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने जो सेंट्रल एशिया से जो ट्रैफिकिंग हो रही है पूरे ग्लोब में उसके ऊपर चर्चा किया. उस चर्चा में इंडिया को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो है डॉक्टर PM नायर. ये एक IPS ऑफिसर हैं और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे NDRF. इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बहुत समय से ये काम कर रहे हैं और साथ साथ इन्होंने अर्ज का जो काम है गोवा में वो उन्होंने स्टडी किया. इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में जो अर्ज का जो इंटरवेंशन है, जो सेंट्रल एशिया से जो लड़के लोग ट्रैफिक हो रहे हैं उनको और उसको उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया और ये जो प्रेजेंटेशन हुआ उसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया और साथ साथ जो इश्यूज अर्ज ने रेज किए हैं उसके ऊपर कहीं पे सहमति बनी है की वो लोग इस पर इंटरवेंशन करें. सेंट्रल एशियातल्यान भारतात कशे तरेन ह्युमन ट्रॅफिकिंग जाता हे विशीं अर्जाचे अरुण पांडे हांणी सांगले. अब ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में ट्रैफिकिंग है क्या, इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी देता हूँ आपके व्यूअर को. अब हमने ये पाया है कि जो सेंट्रल एशिया है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, वहाँ से लड़की लोग को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पहले दिल्ली लाया जाता है, जिसके अंदर उनको कि पढ़ाई के एक्सक्यूज़ पे या जॉब के एक्सक्यूज़ पे लाया जाता है. एक बार वो दिल्ली में आते हैं तो उसके बाद उनका पासपोर्ट और वीज़ा जो ट्रैफिकर है वो अपने पास रख लेता है. उन लड़की लोगों को फोर्स किया जाता है, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रूम में बंद करके रखा जाता है और जब वो इनिशियली शुरू में जब मना करती हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन होता है. अर्ज संस्थेन गोंयांतूय ह्या वेवसायांतल्या चलयांक हातूंतल्यान भायर काडल्यात आनी तांच्या जिविताची नवी सुरवात करून दिल्या. गोवा पुलिस के साथ मिलकर कई लड़की लोगों को जो कि सेंट्रल एशिया की है उनको रेस्क्यू किया है. अब मेन चैलेंज होता है इन लड़की लोगों को रेस्क्यू करने को कि जिस तरह से इनका ब्रेन वॉश ट्रैफिकर करता है, जब इनको रेस्क्यू किया जाता है तो वो बताते नहीं है कि उनकी नेशनैलिटी क्या है. ज़्यादातर केसेस वो ये बताती है, ये कहती है कि उनकी यहाँ पे शादी हो गई है और वो इंडियन सिटीजन है. रेस्क्यू होने के बाद उनको प्रोटेक्टिव होम में रखा जाता है जहाँ पे हमारी संस्था लास्ट 20 साल से काम कर रही है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बाणावली वेस्टर्न बायपास जंक्शन सध्या एक्सिडंट प्रोन झोन जाला. हांगा रस्त्याचें काम सुरू आसा, मात काम सुरू आसतना सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान जी उपाय येवजण घेवपाक जाय ती कंत्राटदारान घेतिल्ली ना. ताका लागून हांगा अपघात जावं येता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला. आज जे जाग्याचेर चोय जाल्यार तेणी पयसोचेर हे बेच्याचे तेणी स्लॅबान पायला करून दवरलो आहा आनी मारगांव सावन वचते म्हायद्याचे सावन नावेली सायडीन कोणूय येता जाल्यार माश्या पासून दिसती पडना. हे पायलां केलां इतली वयर केलां सो दुसरी सायडीन व्हेकल येताय त्यो दिसती पडनाय. दुसरी म्हणल्यार हे जाग्याचेर जे इल्युमिनेशन लायट्स आहाय त्यो लायट्यो ना हिंगा सारक्यो
आज आमगेले बाणाले गांवांत तर चोवपाक गेले जाल्यार हॅलोजनूय म्हणजे वयर लायट आहाय आमगेल्यो ते हाय मास्ट आहाय थिंगाच दुसरे खांबे आहाय लायट्यो म्हणजे एक जाग्याचेर नाक जाल्या पासून लायट आहाय बट हे जाग्याचेर थिंगा गरज आहा लायटीची थिंगा एकूय लायट ना दुसरी म्हणटाय ते तेणी हे ट्रॅफिक आयलंड बांदले आनी तांकां ते सोर्याचेर तेणी त्यो उब केलो आहाय ज्यो बेत्या सोरयो कॉन्क्रिटा यूज कोताय त्यो आतां एक्सिडेंट कितेंय कोण जावपाक शकता सगल्याक त्यो सोरी सारक्यो भाल्या भाशेन उब रावलो आहाय सोरी तर हिंगा एकलो मातशें कितेंय जावन पड जाल्या पासून ते सोर्याचेर पडो तो साल्वार जावपाक शकता पण सोर्याचेर पड जाल्यार ती सोरी तेज पोटां वचपाक शकता तेज दोळे वचपाक शकता तेज गोमट्या तोपपाक शकता आनी सरकार सेफ्टी वीक येता तेन्ना कोरोनानी पयशे मोडटा ते इव्हेंट करपाक हिंगा थिंगा इव्हेंट मोडपाक सो ग्राउंडाचेर एगेन तुमगेली सेफ्टी ना तुमगेली ही पुलीस डिपार्टमेंटा गेली जे आज आमकां चॅलेंज इश्यू कोताय तुमी आमी सेफ्टी तरी कंप्लायन्स दाखयना जाल्यार पब्लीक तुमी चॅलेंज इश्यू कोताय हेल्मेट घायना जाल्यार तुमकां दिसना ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाकू हो इश्यू रेज करपाकू तुमगेली हे इश म्हणून जॉब इचून तुमकां आतां हिंगा सेफ्टी ना ती सो हांव सरकाराक मागोता आमगेले दुसरी लोकल ऑथॉरिटी पंचायताक मागोता आमगेले लोकल MLAकूय सांगोता हिंगा जात तितू बेगीन हे जे कितें जालो आहा म्हणजे हे आमगेलो डेंजरस सिट्युएशनाचेर तुमी दवरलो आहा त्या जाग्याकाचे आनी तेय कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी ओडीचो म्हणजे तेकाय ओडीचो तेका इंचाचे म्हणजे हे कित्याक फॉलो करनाचे तेगेली ड्युटी आसता हे सगळे सेफ्टी प्रोवायड करपाक कुडचड्यार पोस्ट ऑफिसाच्या कचेरीन कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान लोकांक वरांची वरां लायनींत रावचें पडटा कुडचडे पोस्ट ऑफिसाच्या कर्मचाऱ्यांक सांग्यार आनी कुळे हांगा ड्युटीर घातिल्ल्यान कुडचडे पोस्ट ऑफिसान कर्मचाऱ्यांचो उणाव जाला अशें कळटा हांव आसा कुडचड्यार पोस्ट ऑफिसा कडेन आनी कुडचड्यार जे पोस्ट ऑफिस आसा थंय जे कस्टमर आसा पोस्ट ऑफिसाचे तांकां खंय तरी लायनीक लागपाक पडटा सकाळ फुडें कारण मुख्य कारण म्हणल्यार जेन्ना पोस्ट ऑफिस ओपन जाता आनी लोक भितर जाता थंय कावंटरार 4 लोक आसपाक जाय पूण खंय तरी 2 जाण या किंवा एकटो आसता तेन्ना आमी भितर वचून विचारलें की कित्याक हे अशें प्रॉब्लेम जाता तेणी म्हणलां की खंय तरी जे स्टाफ आसा ते कमी आसा आनी हांगचो स्टाफ आसा तो वेगळे कुळ्या या सांग्यार ह्या जाग्यार धाडटात थंय बी स्टाफ ना त्या कारणान हांगच्यान थंय धाडपाक पडटा आनी तेंची जे आसा चडशे लोक आसा ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेजीस घेतात आनी पर्मनंट घेनात त्या खातीर ते हांगा थंय नाचोवपाक पडटा आनी तेणी अशें सांगलां की केप्यां खंय तरी एकटोच आसल्या कारणान तेच्या हँडल जायना त्या कारणान ते पोस्ट ऑफिस जे आसा ते बंद आसा आनी कुळें बंद जावचें न्हू म्हणून हांगच्यान जे स्टाफ आसा ते थंय धाडलेले आसा आनी तेणी लोकांची मागणी आसा की जातितले बेगीन जे हांगा कावंटरार 4 लोक जाय आसले ते अवेलेबल करून दिवचे कारण दोगांयचे लोड येयल्ल्या कारणान हांगा व्हडली लायन लागून लोकांक दिसभर उबी रावपाक पडटा गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता हांव सजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV हर्ष बेटा ABCD सुना ना A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार सुहाना मजा आ गया बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरा